येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेक हेडलायन्स. निकतीच सोंपली कर्नाटक विधानसभा वेंचणुकेची रणधुमाळी. आयज मतदान. दनपारा मेरेन काँग्रेसीचे दाल्यात 133 जाल्यार भाजपाचे दाल्यात 66 मतदारसंघ. जेडीएस 22 जाल्यार हेर पक्षांक 4 सिटां. शेवटाक ओबीसी, एससी आणि एसटी समाजांक उक्ती जाली उच्च शिक्षणाची दारां. मेडिकलाचे 41% रिझर्वेशन सरकारान घेतले मानून. वारखंड पेडणेच्या केंद्रात भुरग्यांचे गुणदर्शन. माणकुल्यांनी दाखयलो नाच, पदां, भेसवण, चित्रकलेचो आविष्कार. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कर्नाटकान विधानसभा वेंचणुकेची मतां मेजपाचें काम चल्लां. सकाळी 8 वरांचेर 224 जाग्यांच्या कर्नाटक विधानसभे खातीर मतां मेजताले. सुमार 1 मेरेन काँग्रेसीन 133 मतदारसंघांनी लीड घेतली जाल्यार भाजपा 66 मतदारसंघांनी फुडें आसा. जेडीएस 22 तर हेर पक्षांक 4 सिटां मेळ्ळ्यात. कर्नाटकात 2018 वर्सा नोंद जाल्ल्या 72.36% परस चड मतदान 2023 वर्सा नोंद जाले. ह्या वर्सा सुमार 73.19% मतदान शांततायेन जाले. खंयचो पक्ष जिखतलो हाचेर सगळ्यांचीच नदर आसा. लोकांनी व्हडा प्रमाणात निकाल केंद्राचेर गर्दी केल्ली दिश्टी पडटा. आयकात आमचो रिपोर्टर रमेश नाईक रावतात. आता जो रिजल्ट हांगा जाले कडेन आसा, रिजल्ट चालू आसा, तेची जर ट्रेंड येवपाचें आसा, हे जर ट्रेंड पळयलें जाल्यार जर काँग्रेस जी आसा ओवरऑल जर आमी सगळी घेतली जाल्यार काँग्रेस जी आसा ही 85 लीड आसा. बीजेपी जी आसा ही 64 कॅन्डिडेट लीड आसात आनी तशेंच जेडीएस जी आसा ते 18 जाग्यांचेर लीड करतात. आनी त्याच बरोबर बेळगांव जो जिल्लो आसा हितून भितर जे एमए समिती जे आसले हेंचे अजुनूय एक सुद्दां कॅन्डिडेट लीड ना. चालू आसा इलेक्शन आनी कावंटींग जे आसा हें चालूच आसा. आज आमी तुमकां बेळगांव जिल्ल्यांतले जर सांगले जाल्यार बेळगांव जिल्ल्याचे जे आसा हे बीजेपीचे जे आसात हे अभय पाटील म्हणटा लीड आसा हो बीजेपीचो आसा. आनी त्याच बरोबर बेळगांव जो ग्राम आसा हितूंतलो काँग्रेस जी लक्ष्मी हेंबाळकर जी आसा ही लीड आसा. त्याच बरोबर बेळगांव उत्तर जो आसा हो बीजेपीचो रवी पाटील म्हणटा लीड आसा. आनी त्याच बरोबर खानापूर जो जिल्लो आसा ह्या खानापूर जिल्ल्याचे जो विठ्ठल हेगलेकर म्हणटा बीजेपीचो लीड आसा. आनी त्याच बरोबर जो गोकाक जो मनेश्वर मंतेश हो जो कडाके आसा हो काँग्रेसचो लीड आसा. आतां ट्रेंड येवपा लागले कडेन आसा आनी तुमी पळयले कडेन आसा की जस जशे ट्रेंड आसा तसो तसो निकाल जाहीर जायत रावतलो. आतां आमचे फाटल्यान जे सपोर्टर आसात हे सपोर्टर फाटल्यान घोशणा करतात. आतां तुमी आमचे फाटल्यान पळयात घोशणा करता फ्लॅग घेवन आसा. हांगा आतां पळोवचें पडटलें की नशीब जें आसा हें कोणाली उजडटा येते. कित्याक ओवरऑल काँग्रेस जी आसा ही लीड जायत आसा. तरी पूण आनी रावंड आसात. ह्या रावंडाक आनी कितें जायत कोणाच्यान सांगो जायना. लास्ट म्हणल्यार तें नशीब आपल्यालें. आज प्रत्येक जें नशीब आसा हें उजडपाचो प्रयत्न चालू करतात. आनी त्याच बरोबर आज आमचे फाटल्यान जे लोक आसात हे लोक वाट पळयतात की कोणाले कॅन्डिडेट येता कितें जाता म्हणून. आतां हें जर सगळें जर पळयलें जायत बेळगांव जिल्ल्याचे आतां पळयलें जाल्यार दोनूय हेवटेन टफ जे आसात 18 जे जिल्लो आसात 18 कॅन्डिडेट आसात हेंचे मदीं टफ फायट आसा. आजुनूय ह्या टफ फायटीक कांयच रिजल्ट आजून येयला आनी एक वरा भितर जो रिजल्ट आसा वो थोडेशे कॅन्डिडेटाचो डिक्लेअर जातलो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. कर्नाटकांतले 224 विधानसभा मतदारसंघात 10 मेक मतदान जालें. सुमार 73.19% लोकांनी मतदान केलें. 13 तारखेक म्हणजेच आयज ह्या मतदानाचो निकाल कळटलो. काँग्रेसीन लीड घेतल्या पूण राजकारणांतल्या चमत्कारांचो इतिहास पळयलो जाल्यार शेवटाक बाजी कोण मारतलो हे विशीं अजुनूय दुबाव आसा. लोक गर्दी करून आसात. कांय लोकांचें म्हणणें काँग्रेस जिखतली. पळयात. इलेक्शन का
इलेक्शन बहुत अच्छा है। इधर बेलगाम नॉर्थ में राजू शेठ आएंगे कांग्रेस पार्टी से। हाँ, और क्या कैसा आएगा, क्या 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 है इसकी? अच्छी खासी लीड से आएंगे। हाँ कांग्रेस विन हो जाएगी। हाँ, पूरे कितना कर्नाटक में कांग्रेस आएगी। हाँ, कितने मार्जिन क्या होगा कम से कम? 10,000 लीड से आएंगे। 10,000 लीड से 140 सीट लाएंगे। 140 कांग्रेस कर्नाटक में कितना लाएगा? 140। हाँ बोलो। 140 कांग्रेस आएगी कांग्रेस आएगा। और बीजेपी? बीजेपी का 80। बीजेपी टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय। तो कैसा, क्यों इतना, क्या क्या मतलब है, क्यों क्यों इतना कम आएगा? हाँ, क्या काम नहीं किया बीजेपी ने? वो तो देश की जनता को मालूम होगा। हाँ, वो क्या रीजन है, क्या रीजन है बोलो जी। अब हर चीज की महंगाई बढ़ रही है, तो क्या कर रही है अभी कांग्रेस ने? घर को 2,000 रुपये देने वाला, राशन 10 किलो देने वाला, हाँ। चावल। बीजेपी क्या किया बोलो? रिझल्ट अजून काय समजलं नाही, अजून टाइम आहे त्याला. आता मोस्टली 4-5 राऊंड झाले. हाँ अजून ऍटलिस्ट एक 10 राऊंड झाल्यावर जरा काय आहे ते एक्झॅक्ट पिक्चर समजेल. हाँ, आणि इतना रिझल्ट आता बघितला, आताच्या पोझिशन मध्ये काँग्रेस यायचे चान्सेस आहेत 100%. हाँ, तरी पण आणखी बाकी आहे, काय म्हटलं? आणखी टाइम बाकी आहे. हो, अजून फार टाइम बाकी आहे. अजून 50% तरी काउंटिंग व्हायची जरूर आहे. ओके, अबाव 50 झाल्यावर ते कळणार. 1 वाजेपर्यंत सगळे रिझल्ट हा, कळणार. 1 वाजेपर्यंत येणार. 12च्या नंतर क्लिअर जरा पिक्चर येईल असं वाटतं. हा, असं काय वाटतं की आता काँग्रेस चढत गेलेली आहे, काय काय कारण असणार? ते चढत गेलेलं म्हणजे लास्ट टाइम सुद्धा काँग्रेसचं गव्हर्नमेंटच होतं. हा, ते मध्ये ते पाडवले ना, हा. आणि ते 40% कमिशनचं एक फार जोरात उठल्यामुळं हे प्रॉब्लेम चालू झाला. हा, हे सगळं झालंय ते 40% कमिशनसाठी. काँग्रेस आहे का? कर्नाटक राज्याची वेचणूक जाल्या. मतदान सुरू असा. बेळगाव जिल्ह्याच्या 18 मतदारसंघ निकालाची वाट पळयतात. जसजसे निकाल जाहीर जातात तशी लोकांमध्ये उमळशीक वाढपाक लागल्या. पळयात काय खीण. हा, कुठल्या पार्टीचा? काँग्रेस पक्ष हा, दक्षिण आलेला आहे बेळगावमध्ये. हा, तो काय ग्रामीणमध्ये सगळा ग्रामीण ना ग्रामीण मध्ये ग्रामीण मतदारसंघातून लक्ष्मी हेबाळकर 28,000 मतांनी वाटचाल पुढे झालेली आहे. 28,000 मतांनी लीड झाली. ठीक आहे आता सध्या. काय? आणि पब्लिकचे आभारी आहे. हा, त्याचा भागातून आहे जे महिलांनी व पुरुषांनी लक्ष्मी अक्कांना वोटिंग केलं त्याबद्दल मी त्यांचे धन्यवाद. हा, काय काय मेसेज देतो तो आता लोकांना? ह्याच्या आधी पण काम केलेले आहे आणि ह्याच्यानंतर डबल काम करून दाखवणार आहेत. हा, किती काय काय काम आहे तिथं? तुमच्या रोडचे काम आहे काय? रोडचे आता सध्याला काम संपवलेलेच आहे. हा. नुसतं थोडी 4 नेबाग उरलेलं आहे काम. हा. सगळं 12 नेबाग चाललेलं आहे. आणि सर्व्हिसचं काय आहे तुमचं? सर्व्हिस, मुलांना सर्व्हिस द्यायचं? ह्याच्यानंतर कॉलेज हॉस्पिटल या भागात ग्रामीण भागाला आता काढणार आहेत. त्यानंतर रोजगार पण मिळणार आहे आता. हा, रोजगारचा प्रश्न पण सॉल्व्ह रोजगार पण होईल. मिळणार आहे आता. हा हा, बस आहे. करणार म्हणून ये एमकर का इतना डेवलपमेंट किया है सभी जगह पे। पहला इतना छोटा 15 साल के पहले गाँव बेला के नया हो गया था। इसका पानी सब सुविधा संपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. शेवटाक फाटी उरिल्ल्या ओबीसी, एससी आणि एसटी समाजांक हायर एज्युकेशनाची दारां उक्ती जाल्यात. सरकारान मेडिकलाक 41% रिझर्वेशन मानून घेतला. अर्थातच रडले बगर आवय लेगीत दूध दिना ही म्हण खरी करत प्रमोद सावंत सरकारान इतल्या वर्सांची ही मागणी मानून घेतल्या. देखून ओबीसी महासंघान खोशी उक्तायल्या. पूण गोमंतक भंडारी समाजाक तेतून काय लूप होल्स दिसतात. पळयात. सॅटिस्फाय आमी आसा, पूण काही भितर लूप होल दवरल्या. त्या लूप होलाक लागून आमकां मातसो भंय दिसता की 2004चो जो रूल आहा तो जर सारको व्हेरीफाय करून कंप्लीट जर केलो सरकारान जाल्यार आमकां फुडें दुबाव लागचो ना. म्हणून ते सरकारान तेजेर लक्ष घालचें पयलीं हायकोर्टान तांकां सजेशन दिल्लें आहा तशें की 2000
चारांचें नोटिफिकेशन आहा त्या प्रमाणे तुम्ही वचचें पडटलें. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघान ओबीसी एसटी एससी 41% रिझर्वेशन पोस्ट योजना मिळायचे म्हणून सरकाराकडे एक मागणी मांडलेली. काल 13 तारखेचे जे गेजेट पब्लिश जाला गोंय राज्य सरकारान प्रमोद सावंत सरकारान आमचे ओबीसी एसटी एससी रिझर्वेशन दिवपाचें नोटिफाय केलां आणि आम्ही अत्यंत समाधानी आसा कित्याक तर खूप वर्सांनी ओबीसी एसटी एससी भुरग्यांक ह्या सरकारान सपोर्ट केल्ले फुडें हायर एज्युकेशना वाव आसा. वी आर सॅटिस्फाईड. आम्ही खूप सॅटिस्फायड आसा. जो तुम्ही मुवमेंट जो केल्लो हो मुवमेंट जो केल्लो तेका आमकां यश येयलें. प्रमोद सावंत सरकारान आमची मागणी ग्राह्य धरली म्हणून आम्ही अत्यंत आनंदीत आसा. आजच्या प्रेसाचे मुख्य उद्देश म्हटल्यार कालूच नोटिफिकेशन जाहीर जालें की SC ST आणि OBC हांकां 41% मेडिकलाक आरक्षण राखीव जाल्लें आसा म्हणजे पोस्ट ग्रॅज्युएशन करपा खातीर. त्या बद्दल गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत यांचे हांव मनपूर्वक अभिनंदन करता. आणि त्याच बरोबर आमच्या बहुजन महासंघाच्या महासंघाच्या बरोबर खंबीरपणे राहणारे गोमंतक महासंघाचे एक घटक आणि गोवा राज्याचे क्रीडा मंत्री गोविंद गावडे यांचेय हांव अभिनंदन करता की त्यांच्या दोगांच्याय परिश्रमान हे आमकां रिजर्वेशन मेळिल्लें आसात. त्याच बरोबर गोंयचे वेगवेगळे घटक जेणे आपल्या तरेने निवेदन सादर केल्लें मुख्यमंत्र्याक तेंचेय अभिनंदन आणि बहुजन महासंघाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचे पुन्हा एकदा अभिनंदन. आणि अशे ठराव आम्ही लोकां कडल्यान घेवन सरकाराच्या दरबारान व्हरतले अशी आमकां आशा आसा आणि सरकार आमचे आयकतले अशी आमकां आशा आसा. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, कृष्णा नायक, जवाहर बर्वे आणि शिवानी सांगेलकार. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. सड्यार कोयर डंपिंग सुवातीची कुशीक मेकळी सुवातेत कोयर उडोवपाक लागल्यात. हो कोयर जाता तितले बेगीन काडून ती सुवात मेकळी करून दिवची असो आदेश मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान कंत्राटदाराक दिला. पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. फाटले काही दिस आमी पळयताले की मुरमुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाची लिगसी वेस्टे खातीर भरपूर इश्यू जालो आणि ही लिगसी वेस्ट जी आसली आणि तेचे जे इनहर्ट्स आसले हे खंय तरी पुरोवपाचें काम चालू आसलें. जेन्ना मुरमुगांव गार्बेज प्लांटा सायडीक ही जी सायड आहा हांगा ही लिगसी वेस्ट आणि जे इनहर्ट्स आहा हे पुरयल्ले गेल्ले आसात. आणि त्याच संदर्भान आयज मुरमुगांवचे आमदार जे संकल्प आमोणकर आहा हेंच्यांनी आयज इन्स्पेक्शन दवरलें आणि हांगा वेस्ट मॅनेजमेंट तशेंच जो कॉन्ट्रॅक्टर जेणी हे कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेले लिगसी वेस्ट आणि हे क्लियर करपाचें तेका आपयलें. पण कळोन येयलें की हे लिगसी वेस्ट आणि जे इनहर्ट्स आहा हे तेणी हांगा डंप केल्ले आसा, तेणी लेवल केल्ले आसा. आणि तेचें म्हणणें आहा की आपूण व्हरप शकना, आपूण खंय व्हरतलो आणि जर व्हरपाक जाय जाल्यार म्युनिसिपालिटीन खंय तरी ती जागो दिवपाचो आहा. पण जेन्ना म्युनिसिपालिटी एज वेल आमदारा कडेन विचारलें तर ही सगळी जबाबदारी कॉन्ट्रॅक्टराची अशी आहा आणि हे कॉन्ट्रॅक्टरान हे जबरदस्ती हांगा घातला अशें तेंचें म्हणणें आहा. तेन्ना तेंची मागणी आहा की ही तेंच्यांनी लिगसी वेस्ट जी जावं इनहर्ट कितें आहा तें हांगासून क्लियर करचें. जे मुरगांवच्या आमदारान मागला की ही जी लँड आहा ही आर्ट अँड कल्चराची लँड आहा तेन्ना ही लँडाचेर प्रोजेक्ट येवपाचो आहा जेणे करून जे प्रोजेक्टाक हो माल बसोवंक शकता. कित्याक की नियरली 10 मीटर हे डीप इनहर्ट बरीड केल्ले आसा आणि तेचेर ही माती घातलेली आसा. मिनिस्टर आसलो पयलो सगळे आसले तेन्ना चेअरपर्सन आसले होय म्हणून हो प्लान तेच प्रॉब्लेम न्हू तुमचो आता म्हणून सर सायट कंप्लीट जाल्ले म्हणून तशें लेटर आमच्या कडेन म्युनिसिपालिटीन दिली 2020 वयल्या. जेन्ना हांव येयलो सायटीचेर म्हाका दिसता फर्स्ट इन्स्पेक्शन अशें आसतलें जें हांवें 15 मिनटां भितर काबार केलें. एक स्टार्टूच जालें हेंची फक्त ब्लेम गेम. तो तेका ब्लेम करता, तो तेका ब्लेम करता. म्हाकाच कळना कितें चल्लां हांगा. आय वॉज रियली शॉक्ड एंड रियली फिलींग व्हेरी सॅड कित्याक बाबा आयज हे लोक फक्त ब्लेम गेम करपाक लागलेले आसा. आयज लोकांक जे त्रास जाता तेजेर विचार करना. आयज जी जमीन आमची सकयल आसलेली आयज हेंच्यांनी आख्खे वयर ते जमनीच्या वयर घालून सगळे हिलाचे सकलसून ते दर्यान वयपाक लागलेले आसा. आयज तांकां एकूच हांवें विचारलें बाबा तुमकां ऑथॉरिटी कोणेन दिला हे जेन्ना तुमी लेवलिंग केलें आसा हेजे वयर आतां ही माती घालपाक ही तुमी पळयता ते आपले जे हांगा तेंचे उरलेले आसा इनट्स म्हणटा पळय ताका ते उरलेले आसा ते लिपोवपाक लागून ते हांगा वयर सगळे माती घालपाक लागलेले आसा. सिन्स 2002 लास्ट पर्यंत आसलो फेब्रुवारी
आमी फेब्रुवारीन RDF जितले आहले तितले सगळे सिमेंट कंपनीक गेला आनी हेजो जो रिपोर्ट वयता RDFाचो एवरी मंथ आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आनीक वेस्ट मॅनेजमेंटाक सबमीट करता रिपोर्ट. ते सगळे आसा आमी तेच MLAन आमकां आपयले सो येयले आनी आमी तांकां सांगला. आनी हो दुसरो जे डंप आसा फ्रेश हे झाडां हे केल्ले आसा ते आमकां लेटर दिल्ले आसा तेंच्यांनी आमकां जागो जायो वेस्ट मॅनेजमेंटाकूय केल्लो आसा कोणे म्युन्सिपालिटीन. सो आतां तेंचे इंटरनल कितें आसा ते आय डोंट नो बट फ्रॉम माय सायड वी हॅव कंप्लिटेड दीस सायड. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृद्धा खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकर. दोतोर तुका दिसता तुजी प्रजा सुखी आसा, सगळें कितें बेस बरें चल्लां, पूण तशें ना. तुजे मंत्री कमिशनांत गुल्ल आसात, लोकांच्या कामांचें तांकां कितें पडलेलेंच ना. विविध खात्यांतले अधिकाऱ्यांनी तुजे मेरेन चुकीची म्हायती पावयल्या अशें म्हणत गोंय प्रदेश काँग्रेसीन विविध विशयाची गंभीरताय सीएमाची नदरेक हाडून दिल्या. आयकात अमित पाटकर आनी अमरनाथ पणजीकाराक. जो सिवेज हे वॉटर टँकरान ट्रान्सपोर्ट करता आसतना जेन्ना सांकवाळच्या लोकांनी धरिल्ले ताज्या उपरांत आमी सगळे डिपार्टमेंट म्हणल्यार PWD आसूं थंयच्यान मागीर हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्था कडल्यान WRD कडल्यान ट्रान्सपोर्ट आनी ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटान कशें हे डिपार्टमेंट फेलियर जाला हें आमी प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान लोकांच्या मुखार हाडिल्ले. हे सगळे प्रश्न आज आमी मुख्यमंत्र्याच्या मुखार हाडल्यात, ताज्या नदरेक हाडला. सो मुख्यमंत्री शॉक जालो की काही ताका जे बाब एल्टनान आनी बाब अमरनाथान जे सांगले की LAQ क्वेश्चनाचे उत्तरां जी ह्या ऑफिसरांनी आनी ज्या डिपार्टमेंटांनी दिल्या ती मुख्यमंत्र्यान मान्य केल्या की ती चुकीची आसात. कित्याक असेंब्लीन जेन्ना तुमी उत्तर दिता तें सारकें आसपाक जाय. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक जेन्ना विचारलें की गोंयान कितले कमर्शियल गाडयो आसात व्हेकल्स आसात ताचेर तो काडटा आनी 26 मोटरसायकलींची लिस्ट दिता. सो हाच्या वयल्यान सिद्ध जाता की हे डिपार्टमेंट कांयच काम करना. जेन्ना WRD कडे गेले तेन्ना WRDन सांगले की वॉटर टँकरांतलें उदक गोंयकारांनी पिवपाचें ना, म्हणल्यार तांचे कडेन मेकॅनिझमच नाशिल्लो. आज मुख्यमंत्र्याक आमी जे WRDन 9 तारखेक जे एक पब्लीक अवेअरनेस नोटीस जी दिल्या ती सुद्धा फार्स म्हणून सांगल्या. कित्याक त्या नोटिसीन जर तुम्ही पळयत जाल्यार WRD सांगता की डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेसाचें परमिशन घेवपाक जाय. अरे जेन्ना आमी हेल्थ डिपार्टमेंटान गेले तेन्ना तिने हात वयर काडले की आपल्याक ते लागना. सो हे खंयच्यान जालें? जो पणजी सिवरेज पायपलायन खंयसर फुटल्या आनी ड्रिंकींग वॉटराची पायपलायन खंय फुटल्या खंयसर मिक्स जाल्या हे आयज पणजेकारांक व्हड हुस्को आसा. पणजेच्या लोकांक, पणजेन येवपी लोकांक, ट्युरिस्ट लोक कांयच कळना. थंय मानाय काम करता पण जबाबदार मनीस थंय कोण आसना. ते खणत आसा, खणटा जोडटा पुरता, पण तितून कितें पुरलें, खंय फुटला, खंय कितें व्हांवता, खंय घाण आहा, खंय गुठ्ठाण आसा कोणाक खबर ना. सो आमी दोतोराक सांगला, दोतोर म्हणटा ना सगळें सिस्टमॅटीक चलता. आमी सांगला की थंय कांयच सिस्टमॅटीक चलना. आयज पासून 9-10 ट्रक थंय टँकर ट्रक म्हण भितर गेल्ले आसा, बाबत काम करता, लोबरां घालिना, बेश्टे माती घालता आनी पुरोन उडयता. घट्टाण जातले पणजेचे, सगळी इबाड जातली, सगळी हळशीक जातली. पावस येवपाचो आसा हो हुस्को आमी तेंचे कडेन मांडला. सो सिवरेजीचो प्रश्न, जे तांदळांचो प्रश्न, जे आमचे पणजेचो प्रश्न, स्मार्ट सिटीच्या नांवार कशे रितीन काम सारकें जायना तो प्रश्न आमी मांडलेलो आसा. आनी त्या व्यतिरिक्त आनी हेर जे विशय गोंयकारांक लागपी जे हेर विशय आसा त्या विशयाचेर भासाभास केल्या. कित्याक हें सरकार सारकें चलना आनी सारकें चलना इतल्याक लागून की ह्या मंत्रिमंडळान जे मंत्री आसात त्या मंत्र्यांचे ह्या खात्यांचेर कांय लक्ष ना, ह्या खात्यांनी काम करपी ह्या लोकांचेर कांय लक्ष ना. ते आमी CMांक सांगला की तुका दिसता की तुजें सगळें सरकार सारकें चलता पूण हें सरकार सारकें चलना. तुजे मंत्री सारकें काम करिना. तेंचें फक्त लक्ष आसा मिशन, तेंचें फक्त मिशन टोटल कमिशन. सो हे मिशन टोटल कमिशन जर ह्या लोकांनी काडले सायडीक जाल्यार ते लोकांचें काम जावंक शकता. हें आमी दोतोराक सांगलेलें आसा. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू. पणजीच्या बालभवन केंद्रान वारखण पेडणेच्या केंद्रात भुरग्यांचें गुणदर्शन घडयलें. माणकुल्या भुरग्यांनी नाच, गीत गायन, वेशभूषा, चित्रकला अशा वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान कला सादर केली. पळयात.
मुजरा का करू चाहते मुजरा ना करी. शाळा शिक्षण देते, पण शाळा शिक्षण देत असताना तुमच्यामधले असलेले कला गुण, कला संस्कार जे आहेत ते संस्कार निपजण्यासाठी बालभवन केंद्रासारखेच गोष्टी आपल्याला खूप काही बोध देऊन जातात. गेली म्हाका दिसता 5 वर्सां जाली हांगा आमचं बालभवन केंद्र सुरू झालं. त्यापासून आमच्या भुरग्यांक एक आपली कला सादर करपाक तशें तेंच्या हांगान जे गुण आहा ते सादर करपाक तांकां एक स्टेज मेळटा. आनी ह्या खातीर बालभवनाचे टिचरी आहा ते खरेंच बरे कश्ट करून भुरग्यांक तेंचे जे गुण आहा एक कला म्हणजे कोण तबल्यान पेटीन तशेंच डान्सान क्राफ्टान जे तेंच्यान कला आहा त्या कलेन ते. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, श्वेता गांवकर आनी संगीता ओली. गीम सोंपत येयला, गरमी वाडत चल्ल्या. आयज दनपारां गरमेचो पारो 36 पावलो. रातचें तापमान 30 येवन थीर जातलें. दर्यादेगेर रावतल्यांक कितें खाशेली शिटकावणी ना. आनी आयचें कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.